मिटींग चालू आसतना आमचो पियूष गोयल भितर सरलो आनी ही हॅड सम वर्क, सो बसलो. सो उलयता उलयता तेणें म्हटलें की ह्यो गोश्टी ज्यो आसा आमी कितें आसा पळय हें जावपाक जायना, जे आमकां ऑक्शन करपाचो गव्हर्मेंटान मुद्दो घेतला आनी अशें म्हटलें. आनी म्हटलें की कोण जर ताका सपोर्ट करता कोलगेटे भशेन जातलें. आमी वी आर नॉट डिनायंग द फॅक्ट दॅट अशें म्हटलें, बट ही वॉज नॉट अवेअर ऑफ द इशू. आनी देन बाबू कवलेकर आमचो ऑपोजिशन लिडर आनी तेज्या वांगडा आनी दोग जाण भायर सरले, तितून हांवूय भायर सरलो. आनी उलयता उलयता ते मागीर ते बसले, बट सुदीन बाबा परतून बसलो आनी तेज्या वांगडा आमचो प्रसाद MLA बसलो, आमचो स्पीकर प्रमोद बाब बसलो आनी बाकीचे 4 जाण बसले आनी एक्सप्लेन द सिट्युएशन. आनी वेन ही सेड यू कम टू आवर कॅबिनेट 4:30, थंय वयतरी आमचे वांगडा बाबू नाशिल्लो, आमचे वांगडा विश्वजीत बाब नाशिल्लो, आमचे वांगडा बाकीचे नाशिल्ले 2 जाण. पूण आमी बाकीचे सगळे आमी 5 जाण आमदार गेले. एक्सप्लेन करतरी ताका पटलें की गोंयचें मायनींग जें आसा इट इज नॉट ओन्ली दॅट वी हॅव कम टू रिप्रेझेंट द इकॉनॉमीक कंडिशन ऑफ द गोवा. आनी वी एक्सप्लेन टू हिम वॉट इज द पेक्युलर आमचे गोंयचें मायनींग कितें एक्चुअली आसा. आनी ही गॉट कन्विन्स आनी ही सेड दॅट ही वील ऑल्सो टेक अप द मॅटर आमचे फुडें. आनी इट इज नॉट दॅट ही डिनायड द फॅक्ट दॅट ही वॉज नॉट अवेअर आनी ही एपोलॉजायज फॉर ही स्टेटमेंट. शिष्टमंडळ पियूष गोयलाक मेळूंक वचूंक नाशिल्ले, गडकरीक मेळूंक गेल्ले म्हूण सुदीन सांगता. आमी पियूष गोयला मेळपाक वचूं नाशिल्ले. पियूष गोयल इज अ रेल्वे एंड कोल मिनिस्टर. नितीन गडकरी कडेन जो गोंयचो आजची स्थिती आसा ती मांडपा खातीर आमी नितीन गडकरी म्हऱ्यान गेल्ले. एज ए रिप्रेझेंटेटीव कांयच घेनासतना, एक सुद्दां पत्र घेनासतना आमी ताका सांगपाक गेल्ले की जें कितें गोंयचेर अन्याय जाला तो अन्याय सावरपा खातीर आमकां मदत कर. ऑक्शन करून जर मायन 2 वर्सां चालूच जालें ना जाल्यार ताका जबाबदार कोण. आनी हे प्रश्न घेवन आमी थंय गेल्ले. राणे म्हणटा गोंयच्या मायनिंगाचे फाटले फुडले खबर नासतना खंय कांय जाण बेठेच ऑक्शन करतात. It's a sad thing. The auctioning will take time. This is what I feel. Let them try it out, but it's going to hit a lot of small people. It's not going to hit the mine owners. It's going to hit the common man, the truck owners who owe their loans to be paid. Many small people, like widows who are serving lunches and all, tea to the mine workers. It's only those who don't know the ground reality react like this. Auction. You know. And the thing is that there are some people who are saying yes, we should do this and do that. But then earlier, even when we had concessions, Portuguese law was continued. Because government of India knew that this is a low-grade ore and people have connections in Japan and China. So that is the reason why we have to study the ground reality and then take action. Bureau Report, Prudent.